हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुमी सगळी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आमी बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज न्ही सकाळ सकाळ फुडेंच आमी क्लिनिंगाचें काम जें आसा पळय न्हू तें काडलेलें आसा. म्हटल्यार कशें आतां चवथ जी आसा पळय ती थोड्या दिसाचेर येवन उरलेली आसा. म्हटल्यार एक 2-4 दीस जे आसा पळय ते चवथीक उरल्या. सो म्हटलें क्लिनिंगाचें काम जें आसा पळय न्हू तें स्टार्ट करया अशें म्हणून. तर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की क्लिनिंगाचें काम जें आसा पळय तें हे खेपी आमकां व्हडलेशें कांय ना. म्हटल्यार बेबी शावराक आमी सगळें क्लिनींग जें आसा पळय तें करून घेतलेलें डीप क्लीन. सो थोडे दीस पयलीं जो आसा पळय न्हू तो आमचो बेबी शावर जाल्लो आनी बेबी शावर आमी घरा कडेनूच केल्लो. होप करता तुमी सगळ्यांनी तो व्हिडिओ जो आसा पळय तो पळयलो आसतलो म्हणून. तर बेबी शावराचें क्लिनींग जें आसा पळय न्हू तें आमकां आतां चवथीक खूब बऱ्याक पडलें. म्हटल्यार कशें आतां न्ही व्हडलें अशें सामकें सगळें घासत पुसत बसपाक पडुना. थोडक्या भितर अशें वयल्या वयर क्लीन केलें न्ही जालें सगळें. चड अशें सगळें हें काड तें धूय तें पूस तसलो सगळो वावर जो आसा पळय तो पडुना. तर म्हटलें सो ताकाच लागून न्ही ह्या वर्सा चवथीची तयारी जी आसा पळय न्हू ती आमची लेट अशी चालू जाली. नाजाल्यार जे कोण म्हाजे पयलींचे व्हिवर्स आसा पळय तांकां खबर आसा एक एटलिस्ट 15-20 दीस पयलीं जें आसा पळय न्हू तें हांव क्लिनिंगाच्या तयारीक लागताच. हांव म्हटल्यार आमी दोगांय अशें थोडे करून करीत रावता की एट अ टायम केलें न्ही सामको प्रेशर येता आनी जीव बी सामको टायर्ड जाता. सो अंदू तें सगळें ना वावर जो आसा पळय न्हू तो क्लिनिंगाचो जो आसा पळय सगळो डीप क्लिनिंगाचो. तर हांगासर हो म्हणपाक लागलो आयज आमी सगळो सोफा बीन जो आसा पळय न्हू तो काडून घेवया आनी क्लिनींग जें आसा पळय न्हू तें करया अशें म्हणपाक लागलो. कित्याक ज्या कडेन आमचो सोफा आसा पळय न्हू तेज्या हाफ पार्टाक न्ही आमी गणपती जो आसा पळय तो पुजयता. सो ताका लागून एवरी इयर आमकां सोफा जो आसा पळय तो थंयचो काडचो पडटा आनी दुसऱ्या ऑपोजीट वण्टीक जें आसा पळय न्हू थंय सेट करपाक पडटा. सो तो सोफा बीन सगळो आयज काडपाचो आनी सगळें जसो आमकां चवथीक सेटअप जाय पळय सोफाचो तो करया अशें म्हणून. तर सकाळ फुडें उठली ब्रेकफास्ट बी केलो आनी हे क्लिनिंगाच्या कामाक जें आसा पळय तें आमी स्टार्ट केल्लें आसा. तर हो हांगासर क्लिनिंगाचें सगळें करतालें. म्हाका म्हणपाक लागलो आपूण करता तूं आनी कांय अशें हें करनाका कित्याक की सगळो सोफा बी काडप म्हणल्यार मातसो हेवी वर्क जाता न्ही हेवटेन तेवटेन धुकळप हें करप तें करप. वयर झाडू मार हें कर गोळो मारपाक पडटा. सो हांवें म्हटलें हांव तुका लागीं हाती कडेन जें कितें आसा पळय तें क्लीन करून दिता, तूं जस्ट हें सगळें काडून घे अशें म्हणून. आनी तितूंत भितर न्ही मदीं मदीं म्हाजें कुकिंगाचें काम जें आसा पळय न्हू तेंय चालू आशिल्लें. आतां क्लिनींग करता हेजो अर्थ असो ना की जेवण खाण सगळें सोडून दितली न्ही अशें म्हणून. सो म्हटलें मदीं मदीं जें आसा पळय न्हू कुकिंगाचेंय बीन अशें हें करया अशें म्हणून प्रिपरेशन हें तें सगळें करपाक जाय न्ही ताका लागून. सो आयच्या दिसाक हॉलाचें क्लिनींग जें आसा पळय न्हू तेंच अशें करपाचें अशें म्हणून चिंतलेलें. किचनाक जें आसा पळय तें क्लीन हांवें ऑलरेडी म्हळ्यार अशें करून रांदता मदीं मदीं केन्ना अशें करून केल्लें. वयर एक दीस ताणें म्हाका सगळें झाडू बी मारून दिल्लो. मागीर हांवें सगळें क्लीन करपाचें काम केल्लें. फ्रीज क्लिनींग एंड ऑल सगळें म्हळ्यार डीप क्लिनिंगाची गरज नाशिल्ली न्ही. सो तें सगळें हांवें क्लिनींग जें आसा पळय तें करून घेतलेलें. तर कितलेंय क्लिनींग केलें न्ही म्हणटकीर अशें करून सोफा आनीक कितें जेन्ना पळय काडटा पळय न्हू जी एक वस्त खंयची जे एकाच जाग्यार खूब दीस उरता तेच्या फाटल्यान चिकोल हो जाताच. म्हळ्यार कसो कितें ना कितें पडटा दुल्ल आसता स्पायडर्स जे आसा पळय ते आपलो संवसार मांडटात अशें करून न्ही क्लिनींग जें आसा पळय तें मागीर करपाकूच पडटा. सो ताकाच लागून हें सगळें हांगासर एकदां क्लिनींग करून घेतलें मागीर आनी परत नाका अशें म्हणून. तितूंत भितर मदीं मदीं वचून हांव म्हाजें कुकिंगाचेंय बी जें आसा पळय तेंय बी करतालें. सो पयलीं न्ही आमचें एक्चुली डिसायडेड आशिल्लें की फक्त हॉल जो आसा पळय न्हू तो क्लीन करया सुसेगाद जसो जाता तसो आनी मागीर गॅलरी बीन जें आसा पळय न्हू भायर तें मागीर फाल्यां बी अशें करया म्हणून. मागीर हो म्हणपाक लागलो आयज फाल्यां करून मागीर सदांच डेली जाम जाता न्ही. सो आयज हें काडलांच सो सोमतेच तशेंच गॅलरींकूय बी निवळ करया अशें म्हणून. निवळ करपाचें इन सेन्स बेश्टेच जें कितें शू आसा तो हालोवपाचो झाडां जीं आसा पळय ती क्लीन करपाची अशें म्हणून. आनी कितें जालें मदल्या दिसांनी म्हळ्यार फाटले एक थोडे दीस जे आसा पळय एक 2-3 दीस वत पडलें. सो वत पडलें की ना घरान धुल्ल हो जाताच जाता. रोखडेंच 1-2 दीस सुद्दां जर वत पडलें न्ही भायर रस्त्या वयली माती सुकली की ना धुल्ल हो उडटाच आनी आमचें घर जें आसा पळय तें सामकें रस्त्याक तेंकोन आसल्या कारणान न्ही रोखडोच धुल्ल भितर येता. सो झाडां बी जीं आसा पळय न्हू भायर गॅलरीन ती बी सगळी पुसपाची आसलेली. आनी कितें जाता भायर जर ती व्हरून उदक मारलें न्ही जाल्यार तांकां दीसभर भायर उदक न्हिस्तसर दवरुपाक पडटा. आनी इतलो टायम नाशिल्लो तो सगळो वावर भायर वचून घेवन म्हळ्यार भायर व्हरोन तें घेवन बसपाक एंड ऑल. सो
सो एक एक पान धरून जें आसा पळय ते सगळे अशें करून वल्या कपड्यान पुसून काडले. हांवें चड अशें कांय करूना, तुमी तर हांगा व्हिडिओन आतां पळोवपाकूच शकता. हेणेंच अशें केलां, हांवें हेका मातशें वयल्या वयर कितें जें आसा पळय न्हू तें अशें पुसून दिवपाचें करपाचें तितलेंच काम केलां. आनी तेंच हे बेश्टे साद्दे उबें रावन करपाचें कामाक सुद्दां तुमकां सांगता टायर्ड हांव इतलें जालें, तुमी म्हाजी हालत पळोवपाक शकता. तो आपलें काम जें आसा पळय तें करत आसा आनी हांव रेस्ट बीन मदीं मदीं घेयत आसा. अशें करून मदीं मदीं मागीर बसपाक पडटा, जायना कित्याक म्हाजी हालत तर तुमकां खबर आसा आतां. आनी एकदम अशें करून सामकें तुटून काम करून बी उपयोग ना, कित्याक की मुखाल्ले चवथीचे जे दीस आसा पळय न्हू, म्हणल्यार आतां गणपती येतलो 2 दीस चवथ करपाक जाय, तेन्ना मागीर म्हाका न्हिदून रावपाचें नासलें. सो तेकाच लागून हो बी म्हाका म्हणटालो तुज्यान कितलें जाता तें करना जाल्यार बी कांयच हरकत ना, आपूण करता अशें म्हण. कित्याक की चवथीक रांदप करप देवाचें कितें हें तें सगळें जें आसा पळय तें करपाक पडटात न्ही. त्या दिसांनी न्हिदून रावूं शकना. आतां तरी ही कामां हांव करना म्हणूं शकता, तेन्ना करना म्हणपाक शकना न्ही. सो तेका लागून मदीं मदीं मातसो रेस्ट घेतालें, मातशें बसतालें, हेका दोन खबऱ्यो सांगतालें. आनी कितें आसा हो म्हणटा आपूण करता अशें म्हण, म्हाका करनाक म्हणटा, बट कितें आसा जाणा कितलें जर तेणें म्हटलें न्ही मागीर हें खंय दवरूं, तें कशें करूं, तें काडया आनी हें खंय आसा तें खंय आसा हें विचारप जाताच. आनी मागीर हांव अशें करून ना करचें ना अशें म्हणून भितरूच सुद्दां रावलें किचनान न्ही, जाल्यार पासून भायर हें येवचेंच पडटा की हां कितें काय म्हणून विचारपा खातीर. सो तेका लागून अशें म्हणलें की दोगांयनी मेळून करया, फुडें आसलें म्हणटकीर तुगेलोय टायम वेस्ट ना म्हागेलो टायम वेस्ट ना अशें म्हणून. सो अशा रितीन आमी हें सगळें जें आसा पळय न्हू तें क्लिनींग करून घेतलें. आनी आयज ज्या दिसा तुमच्या वांगडा हांव व्हिडिओ शेअर करता त्याच दिसा हांवें हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो वॉयस ओवर केला. आनी म्हाका खबर आसा हें जें हांवें क्लिनिंगाचें ज्या दिसा काम केल्लें पळय त्या दिसा रेस्ट घेवन घेवन काम केल्लें हें म्हाका कितलें बेनिफिशरी ठरलें तें. कित्याक त्या दिसा जर हांवें ना हांव करता तें अशें म्हणून हांवूच जर सगळें हेवटेन तेवटेन वडपाक करपाक लागलेलें सगळें, जाल्यार चवथीक जें आसा पळय न्हू चवथीचे 2 दीस म्हाका न्हिदून रावपाक पडटा आशिल्लें. कित्याक की चवथीक हांवें तशेंच ना हांव करता सगळें अशें म्हणून जें हांवें सगळें केल्लें पळय न्हू तें मागीर येपा आतां 2 दीस जें आसा पळय न्हू तें म्हाका न्हिदून रावपाक पडलें. बॉडी खूब टायर्ड जाली, त्रास अशें न्ही बट बॉडी जी आसा पळय खूब टायर्ड जाली, बॉडी सामकी एकदम रेस्ट मागता आतां. सो तेकाच लागून म्हणटा अशें करून रेस्ट घेवन घेवन काम केलें खरेंच खूब म्हळ्यार बऱ्याक पडलें म्हाका. आनी आतां न्ही चवथ जाली, चवथ जावन एक 2-3 दीस जाले तुमी हो जो व्हिडिओ पळयता तो. सो स्टील म्हाजे क्लिनिंगाचे व्हिडियोज जे आसा पळय तेच तुमच्या मेरेन पावता. म्हळ्यार चवथीचे व्हिडिओ एक्चुली हांवें आयज ह्या टायमार तुमकां दिवपाक जाय आशिल्ले, बट म्हाजी हेल्थ जी आसा पळय न्हू ती अशी करून हाल्लेल्या कारणान न्ही म्हाका व्हिडिओ जे आसा पळय न्हू शूट केल्ले व्हिडिओ पसून एडीट करपाक जालें ना. आनी अशें करून वॉयस ओवर बी करपाचें आसलें की ना मागीर आनी अशें हें जाता की ना जायना अशें म्हणून. सो तेकाच लागून व्हिडिओ फाटले 2-4 दीस येयले ना. आनीक मेन म्हटल्यार 2 दीस चवथ जाली तेका लागून आनी 2 दीस हेल्थ सपोर्ट करना जाल्यार म्हळ्यार सामको रेस्ट घेतलो हांवें की कंप्लिटली ओके जावया आनी मागीर सगळें जें आसा पळय तें स्टार्ट करया अशें म्हणून. ह्या टायमार ह्या स्टेजीचेर कशें त्रास जाता, कितें फील जाता, अशें करून हेवी वर्क हार्ड वर्क केलो की ना कितले त्रास जाता, कशें फील जाता हें जेणे कोणें म्हणल्यार अशें हे दीस काडल्याक जेणे कोणें ही प्रेग्नन्सी जर्नी अशें करून चवथीच्या टायमार हें केल्या पळय तांकां खबर आसतलें की म्हाजी परिस्थिती कितें आसलेली त्या टायमार. अशें म्हणटा न्ही ना बी म्हणूं शकना आनी हय बी म्हणूं शकना अशें. म्हणल्यार चवथीक बीन हेवी वर्क आनी तुमकां तर खबर आसा कितली 2 दिसाची चवथ जावं 5 दिसाची चवथ जावं तयारी जी आसा पळय न्हू ही तितलीच आसता. फकत इतलेंच की 2 दीस चवथीक आसता, 2 दीस कितें करपाक पडटा आनी 5 दीस आसता तेंगे 5 दीस करपाक पडटा. बाकीचें जें कितें प्रिपरेशन आसा लायक क्लिनींग कर, डेकोरेशन कर, बाजार कर, हें तें सगळें जें आसा पळय तें सगळें करचेंच पडटा. तितून कांय ऑप्शन अशें ना की ना हें सोडया तें सोडया अशें म्हणून. सो हें सगळें जें आसा पळय तें हांवें थोडे दीस गॅप घेवन एक दीस बाजार केलो, 2 दीस गॅप घेतले, एक दीस क्लिनींग केलें, परत 2 दीस गॅप घेतले, अशें करून सगळें जें आसा पळय तें आटोपून घेतलें. आनी हांवें तितलें कांय अशें करून एफर्ट्स घेतलेच ना जावं बेबी शावराक म्हणा किंवा चवथीक. हेणेंच जें कितें आसा पळय तें एक्स्ट्रा एफर्ट्स घेवन सगळें केलां. क्लिनिंगाचें काम जें आसता पळय न्हू तें सदांच मोटें आसता. तरी अंदू आमकां म्हणल्यार ह्या वर्सांनी चवथीक कितलेशें क्लिनिंगाचें काम एंड ऑल जें आसा पळय न्हू तें पडना. कित्याक की थोडे दीस पयलीं बेबी शावराक लागून सगळें चवथीच्याहून
चड अशें म्हणटा पळय न्हू तशें एक्स्ट्रा क्लिनींग जें आसा पळय तें आमी केल्लें. तुमी तर पयले इन्स्टन्स तुमकां हांवें सगळें शूट करून दाखोवनाशिल्लें बट सगळें फायनल दाखयल्लें पळय तुमकां. सगळें एकान एक वस्त जी आसा पळय न्हू ती सगळी डीप क्लीन करून काडलेले. हेजे टायल्स जे आसा पळय वंटीचे भायर ते बसून हेणें सगळें घासून पुसून काडलेले जशें चवथीक आमी करता पळय त्या प्रमाणे. सो ताका लागून ओनी चवथीक जे आसा पळय इतलें अशें काम पडून आतां कितें क्लिनींग जें आसा पळय तें वयल्या वयर तर इतले दीस पयलीं केलां म्हणटकीर सामकेंच काय हें करून सोडून रावूं शकना न्ही की आसूं पुरो म्हणून. ताका लागून आयज सगळें हॉलांक बी क्लीन केलें. थोडेशें जितलें पॉसिबल जाता पळय तें सगळें शूट केलें दाखयलें तुमकां. आनीक थोडे जे आसा पळय मागीर कॅमेरा लायनासतना शूट केलें. तुमकां खबर आसा कॅमेरा लावन काम करपाक गेल्यार न्ही कितलो टायम लागता, कामाच जायना. अशें करून एंगल सेट करत रावूं पडटा. सो मॉप बीप सगळें मारलें, शावर बी घेतला हांवें. म्हाका आतां सामकें स्वेटींग जाता, गरम गरम उदक मारलें न्ही ताका लागून. तर आयच्या दिसाचें काम जें आसा पळय तें जालें. किचन जो आसा पळय तो पयर हांवें असो वयल्या वयर क्लीन केल्लो. म्हटल्यार कशें अशें करून बेश्टोच गैराव बी जावं नाशिल्लो बट स्टील अशें करून ताणें वयर झाडू बी मारून दिल्लो आनी किचनान सगळें क्लीन करून काडलेलें. आयज संडे न्ही म्हणटकीर आयज अशें नॉनवेज बीन जी कितें आयदनां आसा जावं नॉनवेजूच अशी न्ही जी आमी रेगुलर युजाक वापरता, शिवराक सुद्दां आयदनां जी रेगुलर युजाक वापरता पळय ती सगळी काडून दवरपाची. आयज रातचें सगळें जेवण जालें म्हणटकीर तें करतलें. दोळ्यान कितें गेलें म्हाज्या कित्याक की फाल्यां आमगेर होम घालतलो. फाल्यां सोमाराक आमगेर होम आनी होम इन सेन्स जो शुद्धीकरणाचो होम घालता पळय तो. मंगळार एक दीस मदीं मागीर बुधवाराक चवथ न्ही, बुधवार ब्रेस्तार. सो ताका लागून फाल्यां सोमार शिवराक करची म्हणून. सो ताका लागून म्हटलें सगळें जें कितें आसा पळय तें आयज रातचें काडून दवरुया. हो बी म्हणपाक लागला आयदनां बिदनां जी कितें आमी वापरता ती काडून दवरुया अशें म्हणून. आतां नॉनवेज आयदनां ही काडून दवरिताच बट वेजाची आयदनां सुद्दां म्हळ्यार जी रेगुलर युजाक आमी कितें कितें वापरता पळय ताटा तें सुद्दां काडून दवरपाक तें सुद्दां आमी काडून दवरिता. कित्याक की चवथीक गणपतीच्या कामाक हो तर कसोच रिस्क घेना. हांव म्हणटा नाकाच आयदनां नवीं हाडपाक पडल्यार कोता येता पण ते रेगुलर युजाची नाका. मागीर त्या आनी बेश्टेच केन्ना हात लागलो आसता जावं कितें अशें करून हें आसतात न्ही अशें म्हणून हो काडून दवरपा लायता सगळें. सो आमी वर्सानच तशी करता. इवन साबण सुद्दां आयदनां धुता पळय तो सुद्दां आमगेर नॉनवेजाचो साबण वेगळो, वेजाचो साबण वेगळो आयदनां धुवपाचो. स्टील तो साबण सुद्दां त्या साबणाचें आयदन सुद्दां चेंज आमगेर आसता. सो इतलें सगळें आमी 2 दिसां खातीर म्हळ्यार इतली आमगेली तयारी म्हणून आमची इतली कामां जी आसा पळय ती वाडटा सगळें. सो ते सगळें आयज करून दवरतलीं आनी मागीर ते सगळें काडून करून दवरलें की ना फाल्यां सकाळीं उठून देवाची आयदनां बिदनां सगळीं काडपाक जाय. कित्याक की आयज नॉनवेज खाला न्ही सो ताका लागून देवाच्या आयदनां बी हात लावचे ना. फाल्यां सोमाराक सकाळ फुडें उठून आयदनां बिदनां सगळीं काडून घेता. मागीर ती धुवपाक जाय. भट येतलो. अजून भटाचो टायम जो आसा पळय तो फिक्स जालो ना. पळोवया कितल्याक पावता तो. टायम विचारपाक जाय. येता म्हणलेलें भटा. आमी सांडलें पयल्यान भटाक खबर आसा आमगे 2 दीस पयलींच होम जो आसा पळय तो घालता म्हणून. तर मागीर फोन करतलो पळोवया भट कितल्या येता तो. सो त्या प्रमाणे सकाळ फुडें मागीर न्हावन धुवन तयारी करतलो आपल्याली. ओके तर आयचे दीस खातीर इतलेंच. चड अशें कांय शूट करुना, चड अशें कांय हांव हें करुना. कित्याक की म्हळ्यार आतां क्लिनिंगाचेंच काम जें आसा पळय थोडे अशें करून चालू आशिल्लें तें हांवें फाटल्या दिसांनी कांय शूट करुना. कित्याक की कितलें म्हणून तुमकां क्लिनिंगाचेंच दाखयतलें न्ही अशें म्हणून. सो ताका लागून तें आनी कांय शूट करुना. आयजच एकच दीस क्लिनिंगाचो. आतां फाल्यां जो आसा पळय तो होमाचो व्हिडिओ म्हळ्यार फाल्यां आमगेर होम न्ही तें आनी मागीर थोडेशें डेकोरेशनाचें हें तें सगळें सोमाराक तें सगळें आसतलें. मंगळाराक मागीर बाजार आसतलो, माटोळीचो बाजार फायनल सगळें चवथीचे. बुधवार ब्रेस्तार चवथीचे व्हिडिओ येतले. ओके पळयता कशें कितें पॉसिबल जाता तें शूट करपाक तशें तें तुमकां शूट करून दाखयतलें. ओके सो चलात तर आयचो हो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता. मेळटा तुमकां सगळ्यांक असेच नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजचे. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तुमी. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.